एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोला बेली हे मुगेले चॅनल शेअर करे सगळे गोंयकारां पावनी अवेरनेस जावपा जाय अवेरनेस इज द की फॉर अ गुड डेमोक्रेसी आणि सबस्क्राईब करे मुगे हे चॅनल मुगे मॉनिटायज ना इट इज आयज आमकां गोंयांत एक पळय पनोवती लागल्या ही गोंयची पनोवती हिंगसान सारकी अहमदाबाद देखून पावली आमगे इंडियन टीम ऑस्ट्रेलियाक जिखता आसलोली पूण ही पनवती गोंय पड स्टार्ट केल्या ती पनवती थिंग लागल्या म्हणून हे प्रमोद बाब सावंतान स्वेरिंग इन सेरेमनी आज कित्याक उलोवंक हांव नको ते निलेश बाब काब्राला काडला आनी आलेक्स बाब शिकवेरा हाडला आतां आज आमी आलेक्स बाबाचें उलयतलो ते कितें हाडलो ते बीजेपी जाणाय निलेश बाबा काडपाक कारण निलेश बाब हे मरे तुजे देवान एक अदृश्य शाळा इन द फॉर्म ऑफ PWD alleged scam, full corruption alleged to be having done in PWD. हे तुझे सारको तो कांटो गुंडोन तुझे येयला and this is just an excuse. पूण खरें कारण कितें जाण मरे सान फ्रांसिस शावेराक गेले फेस्त एज टू फुडें तुका मरे रिजल्ट मेळाचे तुकोडे लॉ आसतना लॉ मिनिस्ट्री आसतना तुवें त्या इल्लिगल बोंगल्याचेर तुजें तोंड उगडूं ना आनी तूं क्रिस्तांव म्हणटा पूण क्रिस्तांव जाल्यार तुगे सोबत त्या लोकांक विचार तुका कोण क्लोज जाय ते कडेन तुवें थोडे तरी तोंड उगडून जाय आसलें तूं नको तो बोंगलो इल्लिगल आसलो म्हणून तुवें कितें केलां कांय करूं ना लॉ वील टेक इट्स कोर्स इन युअर केस ऑल्सो नाव लॉ वील टेक इट्स कोर्स तूं म्हणटा आपूण इनोसेंट आहा आपूण करप्शन केलें ना आपूण कसले गडबड घोटाला करप्शन केलां PWD जावं कित्यातूय जाल्यार तूं म्हणटा आपूण रिजायन दिता म्हणून क्लियर आनी हांवें ह्यो गोश्टी करूं ना कोणें केला पळय म्हाजे कडेन येवचो डायरेक्ट देर आतां पूण मंत्री ना हांव सांगलें न्ही तुमचे हुजीर मंत्री ना न्ही रिजायन दिला ऑलरेडी आतां आमदार आहा हांव आमदाराचें रिजायन जावंक सांगलें मरे म्हाजें एलिगेशन केलें जाल्यार आनी कितें जाय तुमकां सो म्हजें एलिगेशन करप सोंपें पूण तें कोणें करून म्हाका बाबा हो हें केलां म्हूण सांगचें मरे आय एम रेडी केलें जाल्यार रिजायन दीत म्हण तुवें रिजायन दिल मरे माय रेजिग्नेशन एज अ मिनिस्टर इन डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट देखून ती मानून गेले तुवें करप्शन केलेश म्हणून तितू एक तूं म्हणटा एक रायडर घाता कोण सेंट्रलान सांगिल्लें कोण प्रमोद सावंतान सांगिल्लो अरे प्रमोद सावंत बाबान सांगल्यार तूं आयकोता आसलो तेगेलें प्रमोद सावंतान सांगलेलें PWD गडबड घोटाला जावपा जाय म्हणून प्रायमा फेसी एविडन्स म्हूण आसता सगळे कामां मरे प्रूफ दाखोवपाक गरज ना च्या पिताय न्हू ती च्या गोड आहा म्हणटरीच आमची दिसता तितू स्वीटनर घायला नाजाल्यार साखर आहा प्रायमा फेसी एविडन्स बिकॉज ऑफ टेस्ट स्वीटनेस तेच काय PWD पण घोटाला आहा तुगेलो करप्शन तेच मरे वास येयला वास आनी त्या वासाचे कोटा थिंगा करप्शन जाला आसता म्हणून अरे 345 देर वर वेकन्सीज मोस्टली आय थिंक इट वॉज फॉर इंजिनियर्स आनी इमॅजिन एक इंजिनियरागे नोकरी वॉट इज बीन हर्ड इन द होल ऑफ स्टेट ऑफ गोवा इज मोर देन 30 lakhs जाल्यार इमॅजिन कर कितू करोडाचो घोटाला गोडे जाला आसतलो आनी तूं म्हणटा आपल्याक प्रूफ दी प्रूफ सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स म्हाका एक सांग अरे जी क्वेश्चन पेपर पड दिल्ली 4.5 मायस जाले ती क्वेश्चन पेपरां फकत टीक करपा आसताय आनी हांव ती क्वेश्चन पेपरां टीक करपाक क्वेश्चनां 75 मार्क्सां पेपर आमी 10 मिनटां भितर कोताय 10 minutes इज द मॅक्सिमम आय एम सेइंग 10 मिनटांनी पेपर करेक्ट कोताय आमी जाल्यार तूं म्हाका सांग तुगेली ती पेपरां ऑब्जेक्टीव करेक्ट जावपाक
तुका 4.5 महिने लागलेले. Does it take 4.5 months those papers to get corrected after the examination was conducted? Is it not a prima facie evidence? Circumstantial evidence म्हूण कितें पूण हा मरे धुंवर आहा थंय हो धुंवर म्हणजे ऊस हुंय जाल्यार लागला. आतां हो ऊस तुका लागतलो सारको. तुका मरे सारको गन पॉयंटाचेर तुका रिजायन करूं लायला आसता तेमी. तूं बेस्ट रिजायन जालो ना. आय एग्री विथ यू. तुका तेमी सांगिल्लें आसतलें तूं रिजायन जाव ना तुजी काटाय म्हूण भायर. सारको लॉ आहलो मरे तुकडे. तूं कायद्यान ते भितर उडयता आहलें आतां. तेका लागून तुवें भिवन रिजायन जाला. तुवें ट्राय केलें तुगेलें लॉबिंग करपाक दिल्ली वचून. तुगे ते हांव दिल्ली सकाळी गेलो ना रे. तुका सांगलो बरें सकाळी 4:30 पळय सॉरी 7:30 7:30 देवलो. म्हाजें रेजिस्ट्रेशन घेवन CMच्या ऑफिसान म्हज्या घरा कडेन गेलो आनी तुमकां खबर आहा थोडे तुजे पत्रकार आहले थोडे ते रेजिस्ट्रेशन दिलें आनी मागीर आयलो. आतां फुडें जालो ना ते तुका दिलां आसतलें ED VD CD IT IIT सगळें तुज्या फाटल्यान लायतो म्हूण सांगिल्लें आसतलें. देखून इंगेल आनी तूं दुसरी पोपोटा भास उलयता पॅरट. आनी हें मरे निलेश बाब हांव वायट मागना तुका पूण तुवें मरे आमकां एक्टिविस्टांक जायते त्रास केले. आमी गोंय सांबाळूंक सोदताय जायते बरे एक्टिविस्ट आहाय. त्या दोळा तुवें पळय आमकां CZMP प्लॅन जावं हेर प्लॅना टायमार तुवें पळय आमकां पळय हेडेक केल्या जाय त्रास केले. आमगे फॅमिली टायम काडले. मंत्री ना म्हणल्यार कितें फक्त काम मातशें रातचे 12-1 पासून उरतलो तो आतां घरा बेगीन पावतलो. बायल बरी हॅप्पी आसतली. सो मंत्री जावन कसलें सूख आसता तर? आनी सूख म्हणल्यार गाडी ना तुजो ड्रायव्हर ना तुजो हे ना ते ना. आनी आतां तूं सांग आतां मिनिस्टर आसता आपल्या फॅमिली टायम दिवपाक मेळना. आतां जायत टायम मेळटा म्हूण आतां बोस दिसभर बोस. कितें जाता थोडे लंडनकार टायम काल आशिल्लो पयर आशिल्लो म्हाका हांव पळयतालो ट्रोलिंग हें पळयतालो. थोड्यांक म्हाजे बद्दल कांयच खबर ना. थोडे ते भायर आसता पळय खंय भायर खबर ना खंय आसता ते हांव कांय म्हणना पूण गोंयच्या लोकांक म्हाजे बद्दल सगळें खबर आहा. थोड्या आनी वयल्यान तूं कितें आपूण पेट्रोल आपल्यागे घाता गव्हर्मेंटागे आयला ड्रायव्हर आपल्यालो गाडी आपल्याली बोनस आपल्यालो. हांवें मंत्र्याची गाडी घेवं ना पुलीस घेवं ना डिझेल घेवं ना. म्हाका फाल्यां मंत्री सगळं सांगत रे तूं निलेश बाब. म्हणजे ही काणी आसली बिर्याणी ऑर्डर करतलो बिर्याणी बराबर मरे रायता मग येता. सो तुवें ती सगळी बिर्याणी मरे चाटून हायल्या आडसय आनी आतां फकत ते रायता आनी तूं हायना आनी तूं लोकांक सांगता चोय आपूण रायता हायना म्हूण. बिर्याणी आडसयत हायली ती सांग. ती तुगे आडसयत भायर काडतो आतां. तो कॅप्टन विर्यातो म्हूण एकलो आहा भायर काडो तुगे हांव ते. आनी तो प्रमोद बाबू काडो तुजे भायर आतां सुबेज उलयले जाल्यार. आनी प्रमोद बाबा सांगता जेन्ना तूं जाणा असो मनीस आहा म्हूण कित्या तूं लास्ट मोमेंट रावल रे. आनी ते जाल्यार आमगे वर्ल्ड कपा दिसा रावला. हे आनी 1-2 दीस पोस्टपोन कशें आलो तुवें. पनवती चालू केली म्हणून तुवें आख्खे इंडिया पनवती चालू केल्या फ्रॉम गोवा फ्रॉम दीस निलेश काब्राल बाब इनोसेंट. आनी वयल्या पत्रकारां आनी प्रेसाच्यांक धमकी दी थंय. बाकीच्यांनी कोणें हाडूं ना. तो न्यूजपेपरान तेजे चॅनल तेजे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसतले तेजेर हांव तेका सोडचो ना त्या चॅनलाक आनी त्या न्यूजपेपराक. तेका कितें करपाचें हांव करतलो कित्याक आतां फ्री आहा. आपूण तांकां दाखयतलो आनी तेजे डिफेमेशन आपूण चोयतलो बा म्हूण. बंद करुया निलेश बाब. पयल्या क्रिस्तांव आनी म्हणटा BJP मायनॉरिटीज आपल्याक कांय डिफरन्स ना. म्हाकाय BJP कांय डिफरन्स ना. म्हाका कार्यकर्तो म्हूण केन्ना कॅथलीक हिंदू म्हूण हांवें केन्ना पळोवंक ना. हांवें काम करीत रावल्लो आसा आनी तशें भारतीय जनता पार्टी पळयना. पूण जेन्ना तूं मायनॉरिटी जायतले होडाक घालतो तुमी मायनॉरिटी जायते मी ते आमगे मेजॉरिटी आयते तरी आमगे कितें चिंताय तुम चिंतनाय. तूं कोण लूट मारो आहे का.
आनी ह्यो 345 वेकेन्सी तूं एकल्यान हायलो नाय म्हाका दिसना. हितू तूं सगळे हाडले तुगे रुलिंगा पळय MLA तांकांय हाडले कॅबिनेट बद मिनिस्टरांकूय दिले इकरा मिनिस्टरां थंय दिले आसतले पांच करून ते 50-5 तिंगेल्यो आनी हेर MLA 2 दिले आसतले आनी तितून मदीं ओपोजिशनूय आहे. रायट फ्रॉम ओपोजिशन लीडर युरी आलेमांव टू विरेश बोरकर टू विजय सरदेसाय टू कार्लोस फेरेरा टू एल्टन डिकोस्टा टू तो क्रूज सिल्वा आनी हो वेन्सी वेगस हे सगळे हितून विधी आसचो शकताय. नाजाल्यार म्हाका एक एविडन्स दाखयता हितून हे वाय वे दीस पीपल ऑल सायलंट ऑन दीस. 4-4.5 म्हयने जाले पेपर दिन एग्जाम पेपर दिल्ले PWD सगळे इंजिनियरांनी हे पेपर दिन 4.5 म्हयने उपरांत देखून ओपोजिशन ओके करून हाडले. वाय डिड इन फायंड आउट ऑल दीस थिंग देन वॉट इज द जॉब ऑफ द ओपोजिशन देन. हे ओपोजिशनाकूय 1-2 सिटां बिटां दिले आसतले हेमी आनी हे सगळे थोंड करपाक केल्ले. हे थोडे ते गोमंतक जावं गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान थोड्यो तरी खबरो भायर पडले. निलेश बाब एक बर क्रिस्तांव जाव आनी एक बर कुमसार जाव हॅव अ गूड कन्फेशन. देव बरें करूं.